हाय कशी आहे सगळी हाय बरी. आयज तुमकां जाय जाणांनी डिमांड केला वेज स्प्रिंग रोल दाखय म्हण. लास्ट टायम हांवें फकत फोटो घायल्लो थंबनेल घायल्ले. सो आयज तुमकां दाखयता कितकून हांव वेज स्प्रिंग रोल करता तें. हे हांव विदाउट ग्लव्स करतलो कित्याक दीस इज नॉट रेडी टू ईट फूड कळ्ळें. सो तें बाजील मुट्री मागीर खावपाचें तें शॉपाचेर दवरपाक न्हू, तें फकत तुमकां दाखोवपाक आनी म्हाका खावपाक. लास्ट टायम कमेंटाचेर झगडटा न्ही सगळीं पॅ 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 झगडना काय बरें एक कमेंट दी. सो तुम रेडी हाय म्हगे रेसिपी चोवपाक कोरया स्टार्ट सांगाय कोरया म्हळ्यार 1 2 3. ओके चोय तुमकां स्प्रिंग रोल हो वेज स्प्रिंग रोल करता. तुमकां कितें जाय तें एक्चुली म्हाका कितें जाय तें हांव सांगता. स्प्रिंग रोल करपाक म्हाका जाय अंडी आनी दोळो मेन. हे नासतना करूंक कितको जाता जायना न्हू. प्लस गॅस जाय उस जाय न्हू उस जाय. ओके प्लस एक घेव कोणे काय घेव. सो गार्लीक सॉल्ट ऑनियन मागीर ऑयल तेल जाय तुका, साखर जाय तुका, सोया सॉस जाय तुका, कातोरी जाय. तूं म्हणटली कातर कित्याक जाय काय म्हूण मागीर सांगता ही कातर कित्याक जाय ती. ओके हे मागीर सांगता तुमकां हे दोन्ही वस्तू मागीर सांगता. ओके हे क्वेश्चन काडया. आनी प्लस मॅगी जाय. सो वेज स्प्रिंग रोल करतो जाल्यार चिकन मॅगी न्हू वेज मॅगी जाय. चिकन मॅगी घाय जाल्यार कितें जालें नॉन वेज जालें ना गो न्ही रे बाबा नो. ओके तें जालें. ऑनियन सांगितलं तुमकां. सो मागीर कॅबेज जाय वायट कॅबेज कॅरट कॅप्सिकम कितें म्हणटा हेका फ्रेंच बीन मागीर स्प्रिंग ऑनियन आनी मागीर कोरिएंडर. ओके सो ह्यो वस्तू लागता सद्या नोट कराया जाय जाल्यार पॉज मारून ओके. ओके नाव स्टार्ट वीथ हें ऑन करुया. ओके ही दवरली वो दवरलो. मागीर येतलें तेल. ओके तेल मातशें हीट जायन दिया मातशें गरम जायन दिया. आनी मागीर सगळें बरें आहा ना तुमी हांव बरें आहा बाय. आनी आज कितें केलें तुमी सगळ्यांनी कितें रांदलें देवरां वगैरे हें रातीक वता हांव शूटिंग राती कडेन हाल मागीर अपलोड करूं जाय न्हू व्हिडियो तेका लागून. ओके तेल तापवलें आतां कितें करया बाय मातशें मने काय मातशें आयल्या हाडी. सो आतां पियाव घालया न्हू. ओके सो पियाव कितें दिसता पळय पियाव हांव जाणा म्हाका कितू लागता तें कॅप्सिकम कॅबेज मागीर तुगेलें कॅरट ते प्रमाणे हांव पियाव घायला कोणे मारो कळना. तुका मातशें गोल्डन ब्रावन करपाचो बाय हिंगा मातशें हिंगा दाखय तेका. ना ते बरो सोते कर कळना हेचेरी टेस्ट येता. एक्चुली ऑनियनाचे बरो टेस्ट येता. मागीर मागीर तुगेलो गार्लीक पेस्ट चड घेना काही अतो जाणा एलीची आसता गार्लिकाची ओल आलें मागीर तो पुरो पुरो. ऑनियन गार्लीक मागीर तेज बरो सार बरें सोटे केल्यार बरो टेस्ट येता तुमगे स्प्रिंग रोला. आता नेक्स्ट स्टेप कॅरेट घालपाचो. कॅरेट कितें हार्ड आसत न्हू सो पयलीं कॅरेट घाले आनी कॅबेज सोना लास्ट आं. सो कॅरेट आतां कॅरेट प्लस फ्रेंच बीन ती मातशी हार्ड आसता. ओके बरें मातशें क्लोजा बाडी तांकां दाखय तांकां दाखय. आनी बोगल्यार 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 देंवय देंवय तेन्ना देंवय सो तांकां दिसती पडोंक जाय न्हू. सो मागीर सायडीन केलें जालें. हेजेर शेव आहा तो कळ्ळें तुका होंड मात तेजेर शेव आहा. आनी मेन थिंग कितें बाय मातशें आयलें गो बाय म्हण काय चोय तें कटींग चयलां कटींग आमगेलें स्ट्रिप्स. ओके जुलियन कट्स कळ्ळें.
सो ते लांब कितें स्प्रिंग रोल न्हू ते लांब मारूंक जाय ओके क्यूब्स मारपा न्हू कॅरट कॅप्सिकम कॅबेज सगळी लांब काटींग ओके कितें कितें येता लाडू मगेर कितें कोतें बेबीगे ड्रेस केला तेणे बेबीगे ड्रेस केला मगो लाडू ओके नेक्स्ट आता कॅप्सिकम ओके सो स्टेप बाय स्टेप दाखवेल तुमकां हे कॅरट थोडे व्हरले ते एक आतां मागीर स्प्रिंग रोल ऑन स्प्रिंग ऑनियन नुसतें स्प्रिंग ऑनियन सॉरी फिटींग काटा णव आसता ताजेर ओके हें जालें बरें सोते करपाचें हांग कडेन ओके बाईश दाखय गो दाखय ते दाखय तांकां मातशें दाखय आं ओके ओके नेक्स्ट सोया घाली आमी सो सोया नासतना स्प्रिंग रोल जावपा नाय आयचे का स्प्रिंग रोल जावपा नाय सोया मेन कोणा एलर्जी आहा वो कितें येदेशें तरी घाला येदेशें ओके मातशें हांवें जालें मागीर थोडी साखर घालपाचें मातशें स्वीटनेस दिवपा जाय कळ्ळें तुमकां आमी कितें कोताय चोय आमी ईद रुबीन केन्ना भायर मारना आमगे जेमा बी एमटी ईद रुवाले दवरताय आमी साखर घालून बीन दवरून शिरी पडटा न्हू तेका लागून साखर घायल्या मागीर येदेशें मीठ उडय चड मीठ घायनाका ह्या कित्याक सोया हें आसा तो काटूक आसता ओके मागीर सो नेक्स्ट कितें मिक्सिंग that's it the mixing okay mixing एक सांगो इसरोलो वेजिटेबल स्टॉक घालया आनी बरो टेस्ट येता ते वेजिटेबल स्टॉक मिक्स कोता मागीर लास्ट कॅबेज घालाय कैबेज बरी मिक्स कराय बरी घालय मिक्स कर बरी ते सकयल अख्खें होण आहा तें वयर सरोन तें आख्खें मिक्स जावपा जाय ओके सो अशें बाय क्लोज अप अशें दाखय तेंकां दाखय ओके ओके दाखय ओके फाइन आता मॅगी घालपाचें ओके आता मॅगी आतां कळ्ळें तुमकां कातर कित्याक गेली ती मॅगी कातरो आनी देखून उरल्या कातरे काम होना आनी किंच सो मॅगी कातोली घालाय ओके वेज मॅगी आं चिकन न्हू ती सो मॅगी 2 क्यूब्स घायले कळ्ळें तुका 2 क्यूब्स घायले ओके फायन कुशीन दवराय तातूंत कुशीन दवराय कितें हें पडपा शिरी कोणाक तूं जितून एक सायडीन ओके मागीर मिक्स कराय बरें मिक्स कराय सो लास्ट आनी फायनल कोरिएंडर कळ्ळें तुका कोरिएंडर इतलो टेस्ट दिता सगळे जेवणां देखून घायले जाल्यार कोरिएंडर इतलो टेस्ट दिता न्हू सगळे जेवणां घाली बरी स्मेल येता चड बरी कळ्ळें तुका ओके ही लास्ट हांव घालता कोरिएंडर कित्याक पयलीं घायली न्हू कोरिएंडर स्टार्टींग फायदो ना आख्खो गेलो फूल टेस्ट सी ही स्वता एंडींग घालपाची ही म्हगे रेसिपी आहा दुसऱ्यांगे न्हू म्हाका खबर ना दुसरे कितें कोता पूण हांव एशें कोन्न कोता तुमकां सांगता कळ्ळें ओके
सो आता बरें मिक्स करें. सो आता जालें. सो हें जालें आता रेडी. ओके नेक्स्ट स्टेप दाखयता. बाय कट करतो. सो आता लास्ट पार्ट आमगेलो टेस्ट करपाचो. टेस्ट करून एक्चुअली लोकांक दिवपाचें पयलीं आमी टेस्ट करून कळ्ळें का. सो yummy yummy बरें. सो आतां हें तेल दवरलां मागीर फ्राय करून जायना म्हाका. एटलिस्ट 200 म्हूण डिग्री जावपाकूच जाय. कळ्ळें तुमकां गरम जावपाक जाय. सो त्या प्रमाणे तुमगेलो स्प्रिंग रोल भाजतलो. आतां तुमकां हांव दाखयता कितको रोल कोताय ते स्प्रिंग रोल. ओके मोनिका मातशें धर गो कॅमेरा. सो सेकंड स्टेप तातूंत आमकडे उजार करपाक जाय म्हाका. सो ही आमगेली स्प्रिंग रोलाची पाती म्हणजे ही आमी होममेड हँडमेड केलोली. सो आतां कितें जाल्यार चल अशें करून आहा स्क्वेअर आहा. ही इश्ट दवराय आनी ट्रायंगल न्हू गो तातूंत राय. सो ट्रायंगल तातूंत हें करून मातशें आयडिया हाड गो हिंगा कळ्ळें का. सो कितें जाता स्प्रिंग रोल घे. स्टफिंग घे. स्टफिंग दवराय. ओके स्टफिंग दवराय. जालें. हें फेविकॉल न्हू फेविकॉल जाय अशें. हें मैदाचें पीठ आनी उदक घालपाचें कित्याक तें मातशें तें स्टीक जावपाक जाय आनी मिक्स करपाचें. ओके चल दाखय कनेक्शन. ओके चल जालें. हिंग लाय सॉरी हिंगा लाय हिंग पेस्ट कर. कळ्ळें. एश दवर येलें गो बाय एश तर चल होल्डिंग कितको केलें तें एशें मागीर हें भितर घालाय. एशें चल सर आय सारकें दिसता पडटा मरे तेंगा. ओके फायन जालें ना. इजी नो. सो जालें स्प्रिंग रोल. सो नेक्स्ट स्टेप कितें सेम स्टोरी कळ्ळें का. सेम स्टोरी दवराय घालाय. कळ्ळें का. घालाय पेस्ट. ओके पेस्ट अशें दाखय अशें मागीर ओके जालें. इजी. चल स्प्रिंग रोल जालें ना. मातशें राय तें गरम जालें आतां ट्राय करूया बरे भाशेन जाल्या पुरसायता. सो आतां फर्स्ट घाता कितें जाता. वाव तेल गरम आहा तेका लागून रायस आतां मातशें आनी दाखय तेंकां. हें सुक्को पोतून जाय आं कित्याक तें रोखडें भाजताय. कळ्ळें. चल तेल बरें भाजून येवपाक जाय. जालें चल मागीर कितलो पाड तूं हें तूं जाळी घालपाचें नेटांक. तेल सांबाळून ना मातशें तेला कडेन हेड ना. तेल सा गरम आसता कळना आमी देखून सिंडाल कोताय. सो ओके चल आतां आमगेलें स्प्रिंग रोल जालें. इट्स व्हेरी इजी. ओके जाय तुमकां रुची येयली आसतली न्हू. ऋतू बायसल ना वकाण कोता ना. चल वाव छान दाखय. चल गरम आहा. टेस्टी जाला चड बरो जाला. सो थँक यू वेरी मच आमगे व्हिडिओ चोयल मू जाता तितलो शेअर कराय प्लीज. उपकार करून मागता शेअर कराय हो व्हिडिओ. सगळ्यांक रेसिपी घायल्या स्प्रिंग रोलांची. शिंग दिया लोकांक कितको कोताय ते स्प्रिंग रोल करपाचें. सो देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हगे व्हिडिओ म्हाका सपोर्ट कोताय म्हण तुमी. ओके
आनी गॉड ब्लेस यू. गूड नायट एवरीवन. कितें राग आसल्यार मनात दवरनाकाय, म्हाका रोखडें सांगाय. ओके, देव बरें करूं. आनी जाती तूं शेअर कराय, कमेंट कराय आनी सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकाय. तुमचो मोगाचो मारियो. बाय.